हय कितें आसता काही नॅचरल आणि अननॅचरल जे गजाली घडटात जे एखादी काही क्षणापुरते मनशाच्या हाताबाहेर असतात. उदाहरणार्थ आम्ही 13 नोव्हेंबराक 13 की 14 नोव्हेंबराक उदक बंद केल्लें कारण महाराष्ट्र सरकारा कडल्यान आनी विशेष करून महाराष्ट्राचे जे अधिकारी आसात इरिगेशनचे तांचे कडल्यान सुचोवणी आशिल्ली की केंद्र आमगे काही ठिकाणी वीक जाल्ले आसात सामके जर्जर जाल्ले आसात आनी त्यामुळे तांची दुरुस्ती प्रायोरिटीचेर करपाक जाय आनी त्या नुसार आमी तांकां 13 नोव्हेंबराच्यान सूट दिली सांगलें की 1 म्हयनो उदक बंद दवरा अशें आनी बरोबर 1 म्हयन्यान 22 डिसेंबराक उदक सोडपाक जाय म्हणून सांगलें आनी त्या प्रमाणे तांणी तांचें काम केंद्राचे दुरुस्तीचें काम हातीन घेतलें. आमी आमच्या बाजून आमचे जे कॅनल वीक आशिल्ले ताची आमी सगळी तयारी करून दवरली आशिल्ली की आमी जवळ जवळ 5-9 किलोमिटर आमचे वटच्यान आमी दुरुस्त केलें. लायनींग जें करपाक जाय तें करून घेतलें. आमचे अजून थोडें उरलां पूण तें आतांच गरजेन करपाक जाय अशें ना. दुसरी बाजू अशी जाली की तांणी केंद्राचें काम सादारणशें 4 किलोमिटर केलें दुरुस्ती आनी जेन्ना गेट ओपन करपाक जाली तेन्ना म्हयनेभर गेट बंद नाशिल्ली. ते गेटीक मातशें सुद्दां वयर सकयल करूं नाशिल्ले आनी त्यामुळे ती गेट जाम जाली. आतां जाम जाल्ली गेटी कडेन एकदम जबरदस्तीन काम करूं मेळना कारण कित्याक एखादी हिंजस बी आसा ते तुटले जर जाय किंवा मदलो जो स्क्रू वालू जो आसा पळय तो एखादी जर जाय जाल्यार परत संकट मोठें जावंक शकता आनी त्यामुळे तांकां नंतर पुण्यांतल्यान टॅक्निशियन लोक हाडचे पडले आनी ते टॅक्निकल लोक जे आशिल्ले पळय न्ही तांणी येवन मागीर सादारणशे 20 लोक काम करताले. एक दीसभर तांणी 24 वरां म्हणटशें 24 वरां काम केलें आसा आनी काल न्ही पयर सकाळीं 5:40 उदक सोडलां पयर आज ब्रेस्तार आसा पयर सकाळीं तांणी उदक सोडलां ते आज पर्वरी पाविल्ले आसा. आज दनपार पर्यंत पर्वरीचें उदक ट्रिटमेंट प्लांटांतल्यान पंपींग जातलें आनी ही अडचण जी आसा पळय न्ही ऑफकोर्स त्या बद्दल हांव खेद व्यक्त करता की अशा प्रकारची अडचण आसूंक जायना अशें म्हणून. पूण एक गजाल म्हज्या गोमंतकी लोकांक विशेष करून नॉर्थ गोवा हांगा सांगूंक सोदता कितें 2024 नंतर अशा प्रकारची उदकाची अडचण आसची ना कारण आमचे मुख्यमंत्री जे आसात तांणी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जवळ जवळ 250 कोटी रुपया खर्च करून 350 MLD उदक लक्षांत घेयात 350 MLD उदक हें उदक लिफ्ट करपाचें प्रोविजन केल्लें आसा. साळगांवांत जी न्हंय वता साळगांवची त्या न्हंयतल्यान हें उदक लिफ्ट जातलें. थंय जवळ जवळ 4-5 सुमार नवीन पंप बसयतले आनी त्या पंपाचें उदक पायपलायनींनी बी येतलें आनीक आमचें हें डॅम जो आसा पळय न्ही आमठाणे डॅम आसा पळय त्या डॅमाकय हें उदक सप्लाय जातलें जेणे करून 2024 नंतर सहसा उदकाची अडचण आसची ना. शिवाय इन बिटवीन चांदेल म्हणटा थंय त्या प्लांटाचें ऑगमेंटेशन आसा. हांगसर पिल्यार म्हणटा थंय नवीन प्लांट चालू आसा. आमचो हांगा जो प्लांट आसा पर्वरी ते प्लांटाचें ऑगमेंटेशन आसा. सो हें सगळें ऑगमेंटेशन जें आसा पळय न्ही तेजें कंप्लिशन सादारणशें मुखावेलें 3-4 म्हयने जावपाक जाय जेणे करून रॉ वॉटरय बीन भरपूर प्रमाणांत आसतलें आनी फ्रेश वॉटरय बी ट्रिटेड उदक आसा पळय न्ही तेंय उदक लोकांक भरपूर मेळूंक जाय. तुमी मेन्शन केलें की थोडेशें काम उरलां म्हणून ते परतून काम चालू करचें पडटलें. तें काम जें आसा पळय न्ही तें फाल्यांच करपाक जाय अशें ना. आमचें सगळें इस्टाब्लीश तशें जालें जो हें कितें उदकाचो सप्लाय जो आसा पळय तो स्थिर स्थावर तसो जालो नंतर मागीर पळोवया विचार करूं. पूण तें सामकें अर्जंट आतां जाय करपाक जाय अशें ना. ते करीत जाल्यार परतून बंद दवरचें ना सद्याक तरी गरज ना सद्याक तरी गरज ना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.